Students, logarithm unit for class 9. So in this video we will see the second law of logarithm. Okay, that is quotient law. Okay, so in the last video we have covered product law. So in this video we'll see quotient law. So ज्यांना fraction number दिले त्या टायमार तुमका formula जो असा log of x minus log of y जातलो. Okay, so see here the problem given in the fraction form 59.73 divided by 3.756. Okay, so first let x equal to 59.73 divided by 3.756. The next step, taking log on both side. So next log and multiply kara both side, he side and he side. Okay, so log of x and log of 59.73 divided by 3.756. ओके, सो आता तुम्ही पळोवंक शकता की तुम्ही हांगासर तुमचो जो लॉ जो आसा कोशंट लॉ तो एप्लाय करूंक शकता हांगासर. ओके, सो सी हियर, सो हांगासर लॉग ऑफ असो फॉर्मान आसा. आता तो लॉग ऑफ एक्स मायनस लॉग ऑफ वाय जातलो. ओके, सो हो टर्म एक्स जालो, हो टर्म वाय जालो तुमचो. सो लॉग ऑफ 59.73 मायनस लॉग ऑफ 3.756. Now next step you have to find the log of this term. So आता तुमका पळया सांगासर कितले डिजिट दिल्या, 2 डिजिट दिल्या. सो कॅरेक्टरिस्टिक फाइंड करतले भितर आमका 2 डिजिट दिले, राइट. सो 2 डिजिट दिला, सो -1 करायचं. ओके, डिजिटान हांगासर कॅरेक्टरिस्टिक म्हटल्यार डिजिट घेवपाक जाय आणि कॅरेक्टरिस्टिक सगळं -1 जातलो. सो आन्सर 1 पॉइंट येतलो तुमचो. ओके, सो 1 पॉइंट आणि मागीर मेंटिसा जो आसा तो तुमचो 0 पॉइंट समथिंग म्हणजे 4 डिजिटान पयलीं कन्वर्ट करा 59.73. सो ह्यो 59.73 तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड कराच. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता 59. ओके, 59.73. सो सी हियर 59 नेक्स्ट 77760 जालो तुमचो, राइट. सो लास्टाक डिजिट हा 3, 59.73. सो 7 तुमचा हांगासर आसा 7760 आणि 730 जालो लास्टाक 3. 3 च्या टेबलान परत पळयास 2. सो +2 जालो. सो बरयतना जो मेंटिस आसता तो 0 पॉइंट आणि जो नंबर कितें येतलो पळय तो बरोवंक जाय. सो 0 पॉइंट तुमचो कितलो येयलो 7762. ओके, सो लायक दिस यू हॅव टू रायट द मेंटिसा. सो हांगासर 0 घालपाची आतां गरज ना, ऑलरेडी तुमी 1 हांगासर बरयला. सो 7762 मायनस लॉग हांगासर कितले डिजिट आसा 1 डिजिट आसा. सो 1 - 1 कितलो येयलो 0 पॉइंट. आतां मेंटिसा फाइंड कराच. मेंटिसा 3756. सो 3756 हांगासर पळयास 3756. So 37. Okay, so 38. Okay, 37. Okay, so see here 37, then under the table 5, 5740 and 6 under 7. So 5740 plus 7 kitlo ilo 5747. So log of x, then both add करा. So add करताना डेसिमल सारको दवराच एकीकडे 05747. सॉरी मायनस करपाक जाय. ओके, हांगासर साइन कितें इन बिटवीन मायनस, नॉट एड, मायनस करपाक जाय. सो हांगासर 2सून 7 वयचो ना म्हणून कॅरी 12, 12सून 7 काडलो 5. नेक्स्ट हांगासर कितलो उरलो 5. ओके, सो हांगासर 5सून 4 काडलो 1, 7सून 7 काडलो 0, 7सून 2 आणि हांगा 1. So your answer is 1.2015. So तुमचो जालो log. The next anti-log find करतले. anti-log of 1.2015. So तुमका सांगला हांगासर तुमका नंबर याद दवरूंक जाय. ह्यो कितलो नंबर 1 आणि ताका anti-log 1 + 1 जातलो. सो 2 येयलो. सो anti-log जेन्ना फाइंड करतले तेन्ना डेसिमल जो नंबर जावन आसा पळय त्या नंबराक. सो तुम्ही स्प्लिट करताना 20, 1 आणि 5 हितून रेंजीन अशें तुम्ही फाइंड करतले.
सो 20 एंटीलॉग टेबलान पळयात 20 मागीर 1 आनी मागीर 5. सो हेजे आन्सर तुमकां कितलो येतलो 1591 येतलो. ओके, सो चेक करात इन द टेबल आनी हांगासर इंटू 10. सो 10 हांगासर तुमकां सांगला की कितले नंबर आसूं ते हांगासर पावरान बरयात आनी सदांच एक नंबर जालो काय हांगा पॉयंट येतलो. आनी मागीर नेक्स्ट तुमी कितें करतले हांगासर 1591. ओके, सो 1591 आसा पळय. आतां हांगासर तुमकां सांगलेलें पळय कितलो नंबर आसा तेका +1 जातलो इक्वल टू कितें 2. सो तुमकां डेसिमल आहा पळय ते दोन नंबर सोडून डेसिमल दिवंक जाय. सो 1 आनी 2. सो हांगासर तुमचो डेसिमल येतलो. हे जे स्टेप्स आसा तेका मल्टिप्लाय बाय 10 आनी जो कितें नंबर आहा तो घेवपाक जाय. आनी हांगा एट लास्टाक कितले तुमचे टोटल जाता पळय तो, म्हणजे हेजो मिनींग कितें मल्टिप्लाय बाय 10 पावर 1 केलो कितले नंबर आहा तितलो पॉयंट हो फुडें तुका घालतलो. हो पॉयंट हांगा वयता. सो तो 2 1 आनी 2 जावन हांगा येतलो. सो लास्टाक बरयतना हांगासर बरयात 59.73 डिवायड बाय 3.756 equal to 15.91. Okay, so like this you are going to solve the given statement, okay, in the quotient law form. Thank you.